नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. समेस्त गोंयकारांक 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाची उर्बे बरीक परबी भेटयत. हांव दिप्ती काकोडकर. लंच टायम न्यूजाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो. सरकारी नोकरेच्या आयज ताकून दोगा जाणांनी केली एका निवृत्त पुलिसाची 10 लाख रुपयांची फटवणूक. फोंड्याची घडणूक. पुलीस स्टेशनात दोग दुबाविता आड केलो गुन्यांव नोंद. पेर सुराले वाठारात बेकायदेशीर बैलांचो कत्तल केल्याचे प्रकरण आयल्या उक्ताडार. कोल्हार पोलिसांनी या प्रकरणात दोगा दुबावितांक केल्या अटक. काजू पिकाच्या निमण्या पावण्यार गोवा बागायतदार संस्थेत अचकीत काजू बियो खरेदी केली बंद. दिवसाचे काचकार आर्थिक संकष्टात. गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर परतून गिरीश चोडणकार. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रदेश काँग्रेस नेतृत्वात केला बदल. गोय घटक राज्य दिसाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिली गोंयकारांक परबी. विकसीत भारत करपाक दिवचे महत्वाचे योगदान. प्रधानमंत्र्यान मारलो उलो. आणि मायण्या कुट्टेरी वाठारात मोन्सेरात कोपेलाच्या कुशीक घाल्ल्या पोलांची केली एका दादल्यान मोडतोड. वाठारात निर्माण झाल्या तणावाचे वातावरण. तिडकल्ल्या थळाव्यांनी काढलो पुलीस स्टेशनात मोर्चा. आता खबरो विस्तारान. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वात बदल करीत गिरीश चोडणकरांची प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या. हे भायर एम.के. शेख, आमदार एल्टन डिकोस्ता आणि आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरांची कार्याध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या. तसेच दत्ता नायक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केल्या अशें पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांणी नियुक्तीचो आदेश जारी केला. तसेच अमित पाटकरा खाला आशिल्ली समिती बरखास्त केली. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रदेश काँग्रेसीत नेतृत्व बदल जातलो अशी आस्त आशिल्ली. हे फाटभुंयेर गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर परतून गिरीश चोडणकार हांची नेमणूक केल्या. हे भायर एम.के. शेख, आमदार एल्टन डिकोस्ता आणि आमदार कार्लोस फेरेरा हांची कार्याध्यक्ष पदाचेर आणि दत्ता नायक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केल्या. आमी पार्टीचे सोल्जर, पार्टीन जे काम दिता ते वचून प्रामाणीकपणी करपाचें. आतां तामिळनाडू इलेक्शन जाले नंतर काल म्हाका परत गोंयांक वचून काम करपाची पार्टीन संदी दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांक आमी जर सगळे एक जाले, जितलो ओपोजिशन आनी आमची पार्टीचे सगळे टीम जे आसा ती सगळी जर एक जाली, म्हाका दिसता ह्या सरकाराक घर धाडपाक वगत लागपाना. सो फर्स्ट काम आसा तें आमची पार्टीचे युनिटी परत घडोवन हाडप आनी एक स्ट्रॉंग टीम काँग्रेस बिल्ड करप. आनीक 15 वर्सां जालीं गोंयची गोवा ब्रँड हो डॅमेज जायत आसा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डेव्हलपमेंट गोंयांक कितलो जाय हो आमकां सगळ्यांक विचार करपा पडटलो आनी हो एजेंडा घेवन आमकां मुखार वचोन गोंयकाराची साथ घेवन ह्या सरकाराक घर धाडपाची एकूच प्रायोरिटी आयज गोंयकारां मुखार आसा. बाकीचे ओपोजिशन पार्टी कडेन बी उलयताले तुमी? आमी सगळ्यांक एक करपाक जाय, कारण गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे एक जावन आमी फायट करपाक जाय. जाल्यारूच आमी ह्या सरकार जो मातलेलो आसा, जेणी सत्ता काबीज करून स्वता खातीर, स्वता फायद्या खातीर गोंय डिस्ट्रॉय केल्लें आसा, हांकां बेगीनचे बेगीन घर धाडपाची गरज आसा. जाल्यार फाटल्या 4 वर्सांत गोंयची अस्मिताय, संस्कृताय आनी हक्क राखपा खातीर आमी सगळे एकठांय झगडला. आमी गांवांनी वचून लोकांच्या प्रश्नां खातीर आवाज उबारून वेगवेगळी मोहीम सुरू केल्या. गोंयच्या उजवाडाच्या फुडारा खातीर म्हजी वचनबद्धताय कटिबद्ध आसा. गोंयच्या फुडारा खातीर आपलो लढो चालूच उरतलो अशें काँग्रेसीचे आदले प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्वीट करून सांगलें. मात पाटकरा खाला आशिल्ली समितीच्या वांगड्यांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोय घटक राज्य दिसाची गोंयकारांक परबी दिली. गोंयचे उदरगती खातीर आनी अस्मिताये खातीर वावुरपी सगळ्यांचे उपकार मानून विकसीत भारताक महत्वाचे योगदान दिवचे असो उलो प्रधानमंत्र्यान मारला. मजगती गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंयकारांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबी भेटयली.
मायना कुट्टरी वाठारात मोन्सेरात कोपेलाच्या कुशीक घाल्ल्या पोलांची मोडतोड केल्ल्यान वाठारात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. फादरान घाल्ले 32 पोल एका दादल्यान मोडून उडयले. ताका लागून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो. संबंधित दुबाविताक अटक करपाची मागणी केली. मजगती पुलिसांनी दुबाविताक ताब्यात घेतलो. कपला लुगारतो आणि आम्ही असं कधी कपलाचे ते साधारण ते तुम्ही झाड रोवली आहे जायती तिथं तो लुगार आणि वद्द पासून आमचो कपला वयता रोड आहा तो कपला वयता कपला तो तर आसतना आमचे ते फादरांनी कोणा तांकां दिवन तो एक रोड कोण तांकां दिलो रोड कोण दिला त्या फादरांनी आतां काल पयर ते खांबे गायले आणि आपणा प्रॉपर्टी दिसतो आंबे पोल गायले आणि ते दवरले ते आज म्हणे तेगे माझे तेगे ते भावान ते मोडले थिंगा मोडून तो लोकांक विश्व जालो म्हणटा वयता ते 100 मिटर रस्तो जावपाचो आनी रस्तो तेगे न्हू रस्तो तेगे लागना रस्तो लागता कपलाचो कपेलान डील जाल्यार तेजेर वयर घालपा जाय थिंगा बरे भाशेन डील जाल्यार हे जगट आपणा ती सकयल व्हडलो रस्तो आसा सकयल थिंगा अवशीर आहा तो पोल मोड्या थिंगा तुका जाय जाय रोड रस्तो आनी तूं फादराक बरे भाशेन उलय कित्याक ते उलय लोकांक कमिटीक उलोवपा जाय तुका रस्तो रोवन जाय जाल्यार तूं हे भाशेन रस्त्यार पोल मोडून 32 पोल मोडून रोडार उडयला आमा हे लोक वागरा वतलो पोल गायले ते इजी मॉडर्न पोल गायले डेमॉलिश केले एक्चुअली ते गरज ना डेमॉलिश एक प्रॉब्लम आसले तेज्यान हे करपा जाताले तेज्यान कंप्लेन करपा जाताले वी शुड हॅव नॉट टेकन द लॉ इट इज इलीगल सो नाउ वी हैव टू I told the police take action and इलीगल पडे हा इतले झेड पी आलो हिंगा सरपंच आले सगळे आले पंच ना फॅमिली आली पंच आली वी हैव टू पंच व्हीआयपी रावतालो व्हीआयपी ट्रीटमेंट खबरदार ट्रेनिंग होगत मारपा आता let us see that असले खासदार बांधले पंचायतूनी येते पाडी खासदार आहे त्या पंचायत let us व्हीआयपी कल्चर action is taken and the thing is restored. आम्ही अरेस्ट केला कोणाक बट आम्ही डिटेन केल्लो जे मनशान हे केल्लो डॅमेज केल्लो सो कमिटी ऑफ द चॅपेल आनी ते मनीस तेमी सगळ्यांनी एकूच गांवचे ते सो दे हॅव डिसायडेड दॅट जे कोणी डॅमेज केल्ले पळय तो तांकां सगळे रिस्टोर करून दिता म्हणून दे हॅव एग्रीड आनी इशू सॉल्व जालो. कोणी डॅमेज केल्ले नेवीस डिसोजा म्हणून नेवीस डिसोजा सो बट ही हॅज एग्रीड तेंगे सेटलमेंट जाला हेंचे चॅपल कमिटी आनी तेंचे मदीं. पणजी मळा नेवगीनगर वाठारात जयराम कॉम्प्लेक्सा लागसारचो अपघात जालो. वेगान वचपी कार चलोवपाचे कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान पयली कार झाडाक आपटली उपरांत रस्त्यार उमटली. ह्या अपघातात कारीत आशिल्ले एक प्रवाशी जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. कार चलोवपी अपघातांतल्यान सुखरूप वाटावलो.
कुडचडेच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातला दुबावित आरोपी सोहम नायकाचा शुक्रारा केपें जेएमएफसी न्यायालयान जामीन मंजूर केलो. सोहमा आड दाखल केल्ल्या 5 प्रकरणांमधले हे तिसरे प्रकरण असून या प्रकरणात न्यायालयान ताका दिलासो दिला. यान पयलीं तशेंच 2 जामीन मंजूर जाल्ले. यान पयलीं दुबावित सोहम नायका आड गुन्ह्या फाट्यान 2 आरोपपत्र दाखल केल्यात. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो आरोपी सोहम नायक हाका आयज केपें कोर्टान तिसऱ्या केसीक भितर बेल दिल्लो आसा. ही केस क्रायम ब्रांचा कडेन आशिल्ली आनी क्रायम ब्रांचांतली सोहम नायकाचेर लागू जाल्ली ही सगळ्याकाय पयली केस आशिल्ली आनी सुरवातेक ह्या केसीक भितर सोहम नायकाच्या विरोधात चिल्ड्रन्स एक्टाच्या विरोधातूय गुन्यांव नोंद केल्ले. मात ह्या केसीचे कांय दिसा पयलीं केपें न्यायालयांत क्रायम ब्रांचान आरोपपत्र दाखल केले. तातूंत भितर चिल्ड्रन्स एक्ट हो म्हत्वाचो जो गुन्यांव आशिल्लो तो ड्रॉप केलो. ताका लागून आज केपें कोर्टान सोहमाक परत बेल दिला आनीक सोहमाचे जे 5 केसीस दाखल जाल्ल्या तातूंत भितरलो तिसऱ्या केसीक ताका बेल आसा. सुशांत कोंकणकार गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांव साकून. 2027ची विधानसभा वेंचणूक नाताळ आनी नव्या वर्साच्या पर्यटनाच्या हंगामात घेवची न्हय अशी मागणी गोंयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनान राज्य सरकारा कडेन केल्या. हे विशीं असोसिएशनान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरयलां. ह्या काळात वेंचणूक घेतली जाल्यार येरादारी कोयणी वेवसायाचे लुकसाण आनी पर्यटनाचेर परिणाम जावंक शकता असो इशारो संघटनेन दिला. देखून वेंचणूक फेब्रुवारी 2027 घेवची असो प्रस्ताव असोसिएशनान मांडला. लाखांपार वाठारांत दर खेपे जावपी अपघातांच्या फाटभुंयेर नागरिकांनी रोड रमलस बसोवपाची मागणी केल्या. ह्या मागणेची दखल घेत पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी शुक्रारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत सुवातेची पळोवणी केली. नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर बेगोबेग गरजेचे उपाय करतले अशी माहिती दिली. Heard a loud bang and we said, oh my gosh, this is another accident, because on these crossroads we've been having so many accidents, maybe 2 per day also, so we have only been counting 35, 40, I think this was about 42nd accident that took place in this road. Some were minor, but we were hoping there wouldn't be a major one. We were after the CCP to put these rumblers or something. But unfortunately, someone was so serious yesterday. It was a motorcycle accident and the husband and wife were both on the road, bleeding profusely from the mouth, ears, nose, and it was very sad. So we thought that now it's high time, we cannot wait any longer, and we'll put the rumblers or whatever for safety in future. आयला तेन्ना मोटरसायकल स्कूटर मोदी आशिल्ली आनी एक बायल तेवटेन पडिल्ली आशिल्ली आनी एक दादलो हेवटेन. सो इम्पॅक्ट आसली एक गाडी आनी एक स्कूटर. ओके, गाडी एकदम स्लो आसली अशें म्हण सांगता हांव, कांय पळोवंक ना. सो हांव आयला तेन्ना तो दादलो मातशें आळतालो, हें करतलो, हिंगा दुखता म्हणटालो. आनी केन्ना हांवें हात लायले तेका ना, तेजे कानांतल्यान रगत, नाकांतल्यान रगत, दोळ्याक सगळो तांबडो जालोलो आनी तो उंकूंक सोदतालो, करतालो. हांवें विचारलें तेका, तूं उंकूंक सोदता? तो उलय नासलो. मागीर ताका कितें जाय आसलें, सो तेजो मोबायल ताणें सोदून तो मोबायल काडलो आनी तो थिंगा दवरलो. मागीर ताका क्रॅश हेल्मेट आसलें. म्हाका अशें लागता ताका चड लागूंक ना, तें क्रॅश हेल्मेट करता. ताजी गोरकान तेवटीन उसुल्ली दुसरे सायडीन आनी तिणें म्हाका दिसता ती पडली तेन्ना तोंडार पडली. सो तिजो दोळो सारको इतलो सुजिल्लो, म्हाका दिसता तेजो दोळो गेलो आसतलो, म्हाका दिसता तो सारको. तेज्या नाकांतल्यान, तोंडांतल्यान, कानांतल्यान सगळ्यान रगत येतलें. ताजे येवचे पयलीं हिंगा रामलर घाल. तो सांगता इट हॅज टू बी पास बाय कलेक्टर आनी कितें खूब म्हाका तेणें सांगलें. मागीर काल इट वॉज इम्पॉसिबल. हांवें ताका फोन केले आनी सांगलें तुमी हें करिना जाल्यार 2 मोडी आसतली हिंगा दिसान. मागीर तो आयज येयलो आनी मागीर ताणें सांगलें आपूण घालता. तो आतां रामलर घालता म्हूण सांगला, परवां न्ही रे, परवां घालता म्हूण सांगला. पळोवया. आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर जाले PWDचे मनीस सांगले तो. सो ते येयले. खंयच्या एरिया खंयची? ही कांपल. Primarily, there was a major accident yesterday involving an elderly couple and a car. So the residents are concerned about. There are a lot of people that come speeding because the roads have been recently hot mixed. So that meeting was basically with the PWD department to put rumblers on the things. When the roads are hot mixed, the rumblers also tarred over.
So they said that they get it done soon in the next couple of days. That's the primary thing, and then desilting and regular cleanliness. So today, how many rumblers will be coming? See, now first we're going to identify that location because that is the main road that leads to 18 June Road and from Bombil and all the Fisherman's Wharf and all that. So first we will take that section. It will be around 6 or 7 rumblers at 4 intersections, just to see how that is doing. Once that is placed, then we will see if it's made a major improvement. Then we will check and see what steps need to be taken. I think this is there to make one way or something like that. So as of now, no. See, it's also because the roads are smooth. A lot of people are speeding. Right? So I just want to urge people, at least when you drive. See, these are residential areas. This is not a commercial road. When you're driving, there are a lot of elderly citizens that live in these areas. I'm urging people, whoever's driving these roads, to ride their bikes carefully because a lot of people are just speeding through the roads. काजू पिकाचो सीझन सोंपले उपरांत आता गांवगिरे वाठारांत भिण्णाची सोलां करपाच्या वेवसायाची गडबड सुरू आसा. अंदू भिण्णां खूब पिकल्यात तरी लेगीत ही सोलां अंदू खावच्या पयलींच आंबट म्हळ्यार म्हारग जाल्यात. दुसरे वटेन पावसाचेर ह्या वेवसायाचो फुडार निर्भर आसा. पळयात. भिंडाची सोलां ही दिसपट्ट्या जेवणातलो एक मुखेल घटक आसा. देखून ह्या सोलांक खूबच मागणी आसता. भिंडाच्या आगळाक लेगीत मागणी आसता. मिरगाक सुरवात जावच्या पयलीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या चडशा घराब्यांनी भिंडाची सोलां करतात. सध्या दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सोलां करपाचो वेवसाय चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता. कांय वाठारांत सोलां तयार जावन बाजारांत लेगीत विकपाक आयल्यात. झाडा वयल्यान भिंडा काडून ताच्या पासून सोलां करतात म्हणसर खूब त्रास आनी पयशे खर्च करचे पडटात. देखून ती सवाय विकपाक परवडना अशें वेवसायिकाचे म्हणणे आसा. भिंडा झाडाची मानाय घालून काढू जाय, त्या उपरांत इचू जाय आनी मानाय घालू जाय इचपाक. मागीर ती हाडून धुवू जाय, धुवून न्हेसून फोडू जाय, सोलां काडू जाय आनी सुको घालू जाय. बियो एक कात काडू जाय, अगळ एक कात काडू जाय. अशें भिन्ना बरी पिकल्यात. बरी पिकला भरपूर. म्हळ्यार पावसा लागून मानाय मेळना काडपाक. मानायची रेट खूब 2,500 आणि 3,000. पण अंदू कितले चलतलो बरें जाला, भरपूर जाला पीक. पण पावस येत जाल्यार पावस येत जाल्यार ते त्या वाटेन केल्लेले रेना घराक केल्लेले. तुमी रेना करतात. मागीर पोरच्या परस अंदू भिन्ना भरपूर पिकल्यात. जाला म्हणजे भिन्नांचो व्यवसाय म्हणजे सोलां करता म्हणजे भरपूर कटकटीचो न्हू. कटी जिवाची मोस करून घेवची पडटा. रातचे तुका जेम ना, काय ना, जेवण ना, खाण ना, फोडू पकाडना खबर ती. निचेर चडपाक तुमकां आतां म्हणजे कितें त्रास जाता? चडपाचे आस्ते आस्ते चडपाचे लागता. ताका फाटे आसता, ताका हे धरून धरून चडोवचे लागता. अंदू भिन्नांचे पीक कशें आहा? पीक बरें येना. म्हणजे तूं म्हाका दिसता भिन्नीचेर चडून भिन्ना पडटा. हय पीक बरें आसा अंदू. आनी एके भिन्नीची भिन्ना पाडपाक सादारण तुमची मजुरी कितें? 1,000 रुपया. तुमी अंदू पाडल्यात? पाडला. म्हणजे त्रासदायक आहा. त्रास आहा. मातशें जर लक्ष हे जायत जाल्यार सकल. सध्या भिन्नांची जी आमसुला आहा सोलां तांचो रेट कसो आहा? रेट 350. पावस पडला ती देंवतली. 350 कितें? 350 पट. आणि पायल कशी? पायली पडली पळय मरे 400. 1,000 पडटा. 800 पडटा. 800 जाय. म्हणजे सध्या अंदू मागणी आसा सोलांक? आसा पण आता देंवतली ती पावस पडलो जाल्यार. पावस पडलो जाल्यार देवली आनी उरलेली सोलां करपाक मेळची ना. गेली फुकट. पावस पडनाच जाल्यार हो वेवसाय बरो. बरोबर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शुक्रारा भाजप अपक्ष आणि मोगो आमदारांची बसका जाली. ह्या बसकेक सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो विशय नदरेक हाडून दिलो. डिजिटल टॅक्सी धोरण हाडपाची गरज आमदार मायकल लोबोन उक्तायली. ह्या विशयाचेर कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्र्यांकडेन बसका जाल्यात. देखून 100% ह्या विशयाचेर तोडगो काडटले. सप्टेंबर मेरेन हो विशय साकार पडटलो अशें आमदार मायकलान सांगलें. इश्यू आयज आमी सगळ्या आमदारांनी नदरेन हाडलो सीएमाच्या. हेचेर तडको 100% येतलो. तुम्हीच पयले आसतले कितले मिटिंगी जाल्यो. सीएम कितलो पावल फुडें मारले आनी सांगले आय एम रेडी टू रिजॉल्व इट. तेंचे कडेन मिटींग जाल्या. आनीक आतां ह्या दिसांनी मिटींग जातली आनी तेजे उपरांत गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतली. गोवा स्टेट डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ही येवपाची गरज आहा ट्रान्सपरन्सी खातीर
आणि तेंच्या खातीर म्हणजे आमचे लोकल टॅक्सी ओनर आहा न्हू तेंच्या खातीर 1,500 म्हणटा आनी कोण 900 वयता फोर्सान वयचो पडटा तेका तशें वचप ना तूं स्कॅन कर स्कॅनरा वयरसून ट्युरिस्टाक कळले रेट कितें आहा पयली नो वाणपण सगळ्याक आहा internationally everywhere it is. But madam, how long it will take? Election Last year, It's not during election. It will happen Central government before our state आता लास्ट असेंब्ली जावचे पयली हे जातले सप्टेंबरा एंडा पयली हे जावपाची गरज आहे हे जावंक जाय हे आता तुम्ही म्हणता ड्रंकन ड्रायव्हिंग हेचेरूय सोल्युशन येवपाची शिवोली संकेत दाबोळकर या तरणाट्याच्या दुखेस्त मरणा उपरांत आता थावे खुबळ्यात ही थार खाजगी आमकां ड्रायव्हर आनी गाडयेचो दोनी पुलीस स्टेशनाचेर हजर जाय तशेंच पुलिसांनी खर कारवाय करपाक जाय अशी मागणी तिडकल्ल्या थावेंनी केली पळयात शुक्रारा फांतोडेर शिवोले खाजगी थारीन मुखावेल्यान येवपी दुचाकी चलोवपी संकेत दाबोळकार ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याचो जीव घेतलो जाल्यार आनीक एक 12 वर्साचो भुरगो गंभीर जखमी आसा राज्यांतल्या व्हड प्रमाणात रेंट कार ह्या वेवसायाक लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला येरादारी नेम पाळनाशिल्ले आनी वेगान गाडयो धांवडावपी पर्यटकांक लागून दिसपट्टे अपघातांचो आंकडो वाडत आसा लोकांक जीव मुठीत घेवन भायर सरचे पडटा पूण हे सगळे आनीक कितलो तेप शिवोलेचो भिरांकूळ अपघात तातूंत गेल्लो तरणाट्याचो बळी सरकार आतां तरी गंभीर जातले वय रेंट कार वेवसाय गोंयांत कित्याक जाय आमकां जीव घेवपाक पर्यटक गोंयांत येवन मस्तेपणां करून अपघातांत निश्पाप लोकांचो बळी घेवन बेल घेवन आपल्या राज्यांत परततात मरण आयिल्ल्या त्या फामिलीचें कितें आवय बापायक आयज भुरगो ना तांच्यांनी करप कितें पाशये सोंपिल्ले आनी खुबळिल्ले लोक जाप मागतात आता सरकार हाजेर कसली खर पावलां उबारतले हाजेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा ड्रग्स एडिक्ट मारलो आनी गेलो आनी पुलीस ताका सांगता कित्याक मेडिकलाक धाडला म्हणटा ताका केन्ना धाडलो मेडिकल ताका पुलीस सांगता पूण मेडिकल जाला 7 एक्सिडंट जाला 6 एक्सिडंट जाला तो केन्ना धाडटाले का मेडिकलाक ताका हांगा फॅमिलीची हालत पळय कितें जाल्या ती वचोन आतां कित्याक रेंट कॅब जाय आमकां ती रेंट कॅब गव्हर्मेंट प्रायव्हेट कार ती प्रायव्हेट कित्याक रेंट कॅब कित्याक कोण करिना गव्हर्मेंट आतां तेजी फॅमिलीची कोण टेक केअर करतलो पुलिसांक खबर ना प्रायव्हेट कार खबर ना हांगा हाडा पळयता आमी कितें करता तो 4 दिसांनी बेल घेतलो वयतलो गांवांत दिल्ली कार बॉम्बे कार हांगा आमकां ते पुलीस खबर ना हांगा ते प्रायव्हेट कार ती तो एका हाडी सर आमी वयचे ना ओनराक ते गाडी घेतल्या पळय ओनराक वाटते का ओनर लोकल रजिस्टर कोणा गाडी कोणा नांव आला ते आणू कोणी एका आपल्याला कांगर ओनर ड्रायव्हर न्हिदलो तो बरो तेका ओनराक हांगर पळय ओनर कोण जाय आमकां तूं ओनर कोण आमकां कळोंक जाय तो मेडिकल टायट आहा दिसता म्हाका दिसता तो इतलो टायट आहा तेका चलोंक सारकें जायनासलें आतां इतलो तेंच्यानी पुलिसांनी हाडूंक जाय आसलो न्हू पुलीस कितें करता आनी जे पळय चल्लाय शिवोलेन त्या पुलिसांनी कितें तरी एक्शन घेवंक जाय ते तलाशा सकाळी रातचे ते सकाळी सोंपता ते म्हाका दिसता म्हाका दिसता तो तलाशांसून येतालो आनी तेणी नशेर आसतो ड्रग्साच्या काय सोरोपी आसलो तो हांवूय नकळो पूण तो दिसता तो सोरोपी आसलो जाल्यार ड्रग्स सोडला हेचेर कितें तरी सरकारान एक्शन करची नाल्यार तेणी हे पळय चलता हे गोंयांत जाल्यार सीएमान तरी राजिनामा दिवपाचो आनी गोंय राष्ट्रपती राज करून दवरपाचें इतलें सांगता हांव आयकात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार लोबोक कितें सांगपाचें आसा तें इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच जशें न्ही की तुमी प्रेस विचारले आमी कितें करता ते इट इज नॉट टू कमेंट इट इज टू फायंड सोल्युशन्स टू दीस प्रॉब्लेम बॅन केलं जाल्यार सोल्युशन काय सिस्टम घाल्यार सोल्युशन काय कितें करपाचें आतां बीइंग अ टुरिझम डेस्टिनेशन सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर टू होल्ड इंटर डिपार्टमेंटल मिटींग होलिस्टिक अप्रोच काल शिवोले सुद्दां एक बरो एक्सिडंट जाला सो एक्शन कितें घेतली हेंचेर काय अशेंच उरतलें एक्शन म्हणटा पळय ती आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेलें आहा की कायदो हेचेर हाडपाची गरज आहा एमेंडमेंट टू द एक्झिस्टींग जे पुलीस एक्ट आहा तेजेर एक तर आमी गोंयचो कायदो म्हणून हाडयत पण सोरो पिवन गाडी चलयता तो मेवलो सांपडलो वो एक्सिडंट जालो आनी कोण सोरो पियाला म्हणून कळलें तेका पयलीं एक 2-3 दीस भितर दवरा न्हू ही गोज डायरेक्टली इन ज्युडिशियल कस्टडी एंड वेन दीस लॉ इज देर इन फोर्स जाल्यार नोबडी वील डेअर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह नोबडी वील ड्रिंक एंड ड्रायव्ह लॉ ना तसो तूं दाखय म्हाका खंय आहा तो दाखय सो हो लॉ हाडपाची गरज आहा सगळे कंट्रीनी आसा हो पुलीस वचून चॅक करप
एज 40 MLAs ऑफ द असेंब्ली आनी मुख्यमंत्री म्हणून तेणी कायदो हाडपाची गरज आसा. सप्टेंबरान असेंब्ली येता. हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमी आतां प्रिंट आनी सोशल मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आहाय न्हू, तुमी सगळे जाण हो डिमांड घाला, मुख्यमंत्र्या कडेन घाला डिमांड. हांव बरोवन घालतलो. माय लेटर इज गोईंग टू हिम. सो सॅड की रेंट कार आमी बिजनस म्हणून करतात पूण कार दिनात तांकां एक हर्सवॅन दितात बिकॉज दीस ट्युरिस्ट आर ऑल ड्रंक. आनी आमचो यूथ आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमचो दांड्या वयलो आमकां यू नो he has expired and the other one is very serious. I think there should be strict implementation of really rules that the one whoever is drinking. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार. लंच टायम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार हांकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी. तांकां बरें आयुष्य आरोग्य मेळचें अशी देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी रवींद्र देसाय, SR सेल्स अँड सर्व्हिसीस, फोंडा, गोवा. गोंय घटकराज दिसाची हुनहुनीत परबी. परबी भेटोवपी युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अर्चित शांताराम नायक. आयज आमी पळयता की सकाळ पासून म्हाका बर्थडे विश करपाक सगळ्या आमचे नावेलीकार भाव, सगळे समाजाचे लोक विश करपाक येता. हांव तांकां काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज एक आमदार म्हणून संदी मेळ्ळी आमकां ह्या नावेली मतदारसंघान काम करपाक. हांव एक BJPचो जुनो कार्यकर्ता. गेली 25 वर्सां हांव BJP खातीर काम करतालो. हांगासर हांव 3 वेळा पंचायतीन निवडून येयलो, सरपंच आसलेलो, 2 वेळा जिल्हा पंचायत. आनी पार्टीन विश्वास धरून म्हाका तिकेट दिली. त्या वेळाचेर आमचे सदानंद तानावडे अध्यक्ष आसलेले, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सतीश धोंड आनी बाकीचे सगळे, नरेंद्र सावयकर आसतले, पार्टीचे पदाधिकारी दामू आसतलो, सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास धरून तिकेट दिली. आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी आमकां भोवसंख्यान लोकां मदीं वचोन आमकां आमदार म्हणून दिवन दिले. आयज आमी पळयता ह्या 4-4.5 वर्सांक हांवें खुबशीं अशीं कामां केलीं. रस्ते, गटर आसतली, जवळ जवळ 170 करोडाच्या पेक्षा चड हांवें सद्याक कामां केल्ली कडेन PWDची. त्या भायर आमचे बिल्डिंग्सान काम केल्या, जवळ जवळ 50 ते 70 लाखाचे. त्या बरोबर RDAची कामां आसा, जावं आमची WRDची कामां आसा. WRDची सुद्दां हांवें जवळ जवळ 2 ते 3 करोडाची कामां केल्ली कडेन आसा. जे रिटेनिंग वॉल आसतले, डिसिल्टिंग आसतलें, जावं ते आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेजर प्रॉब्लेम आसलेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो की नावेली मतदारसंघात खुबशे असे ट्रान्सफॉर्मर आसलेले कमी वोल्टेजीचे. त्या खातीर हांवें माननीय आमचे मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर तशेंच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सहकार्यान हांवें जवळ जवळ 89 करोड्साचे अंडरग्रावंड केबलिंग करून आयज आमच्या नावेलीत खुबसो लायटीचो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले कडेन आसा. आनी हांवें 31 ट्रान्सफॉर्मर घातले नवे, जे वोल्टेजी कमी आसलेल्यो, जे 200 वोल्टेज आसलेले, खंयचे 400 आसले, ते वाडयले हांवें. आनी ते जवळ जवळ 31 ट्रान्सफॉर्मर न्यू घातले कडेन आसा. आनी फुडल्या येणाऱ्या एटलिस्ट एक 10-15 वर्सां तरी लोकांक वोल्टेजीचो प्रॉब्लेम जावपा ना, अशे तरेचें काम केल्ले कडेन आसा. आनी हें सहकार्य म्हाका सगळे आमचे मंत्रीमंडळ, आमचे आमदार आनी सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मेळ्ळें म्हणून हांव ही कामां करपाक शकलो. येणाऱ्या काळान आतां आमकां खुबशीं परत काम करपा जाय. हांव म्हणना की हांवें 100% काम केलें,
खंय तरी काम करपाचो प्रयत्न केलो आनी सरकाराचो सहकार्यान हांवें नावेलीन खुबशीं कामां केल्ली कडेन आनी सगळ्या धर्माचो म्हाका सपोर्ट म्हाका मेळत आसा, जावं हिंदू आसतले, मुस्लीम आसतले, कॅथलीक आसतले, आनी आमी केन्नाच खंयच्या धर्माचो आमचो न्हू अशें कितें भेदभाव करिना आनी आजून पासून सगळ्या लोकांक घेवन काम करता. आयज आमच्या ऑफिसान सुद्दां कितलेशे लोक येयले, तितून सगळ्या तरेचे लोक आसलेले, सगळ्या धर्माचे लोक आसलेले. परत एकदां आयच्या म्हाज्या बड्डेक तुमी सगळे येवन म्हाका विशीश केल्या त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच तुमचो आशिर्वाद म्हाजेर आसचो. येणाऱ्या काळान परत आमकां इलेक्शनाक वचपाक जाय, नावेलीन परत एकदां हिस्ट्री जावपाक जाय. त्या खातीर आमी सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळे काम चालू आसा, प्रत्येक बुथाचेर आमच्यो कमिटी चालू आसा आनी म्हाका विश्वास आसा की आमचें नेतृत्व हे परत आमकां संदी दितले. आमचे कार्यकर्ते ऑलरेडी रेडी आसा आमचे परत एकदां ह्यो बालेकिल्लो जिखपा खातीर. आयच्या दिसा परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.